नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा। आयच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स। वेगवेगळ्या प्रकल्पाचे उक्तावण तशेंच महत्वाच्या विशयाचेर चर्चा करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्टेंबर-ऑक्टोबरांत येतले गोंयांत। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली माहिती। शुक्रारा फांतोडेर शिवोली रेंट थारीन मुखाल्ल्यान येवपी दुचाकी चलोवप्याचो घेतलो जीव। संकेत दाबोळकार ह्या 32 वर्साच्या तरणाट्याक आयले मरण। गोयच्या तिसऱ्या जिल्ह्याचे मुखेल कार्यालय जावचे कुडचडे भौगोलिक नदरेन मध्यवर्ती आशिल्ल्यान कुडचडे होच योग्य पर्याय। सरकारान बेगोबेग ह्या विशीं घेवचो निर्णय, कुडचडकारांची मागणी। वेर्णा उद्देगीक वसणुकेत चलपी बेकायदेशीर कॉल सेंटराचेर वेर्णा पुलिशेन घातली धाड। 26 जाणांक केले अटक। 145 लॅपटॉप, 45 मोबायल राउटर, हेडफोन, हेर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू मिळून 55 लाख रुपयांचो वस्तू केल्यो जप्त। मोपा विमानतळ चलोवपी जीएमआर कंपनीच्या आर्थीक आंकड्या प्रमाण आता मेरेन प्रवाशांच्या संख्येत अपेक्षित वाड जावंक नाशिल्ल्यान विमान सेवे मर्यादित आशिल्ल्यान ह्या कारणाक लागून विमानतळाक सुमार 777 कोटी जाला लुकसाण। आरजीपीचे आमदार विरेश बोरकारान पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांक धाडलो ईमेल, बसकेची तारीख थारोवपाची केली मागणी। आता खबरो विस्तारान। वेगवेगळ्या प्रकल्पाचे उक्तावण तशेंच महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्टेंबरांत गोंयांत येतले। काल मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां म्हणजे पप्पांच्या सोबत मिसेस आनी बाय हांच्या बरोबर हांव मेळ्ळो। खूब दीस म्हाजी इच्छा आशिल्ली की म्हणजे पप्पा जनसंघांतल्यान काम करीत आयिल्ले ते भारतीय जनता पार्टीचे कंटिन्युअसली एज अ कार्यकर्ता आनी बींग इन द सेकंड जनरेशन हांव मुख्यमंत्री पदाचेर पावलो। बट पप्पा डायरेक्टली अशें मोदीजी केन्ना तरी मेळूंक नाशिल्ले आनी ताकाच लागून स्वता हांवें रिक्वेस्ट केल्ल्या म्हणटा उपरांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी रोखडीच हय बरोबर पप्पाक घेवन यो मेळपाक म्हणून सांगलें। हांव म्हज्या पुराय फॅमिलीक घेवन मेळपाक गेलो। मागीर तेंच्यांनी गोंयांतले पुराय पॉलिटिकल आनी गोंयच्या राजकीय आनी सामाजीक दृश्ट्या कशें धरलां ताचेर डिस्कशन्स केले। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी गोंयांत ऑलमोस्ट सप्टेंबर-ऑक्टोबरांत हांवें ताका इन्वायट केला, कारण वेरियस प्रोजेक्ट हाजो फावंडेशन स्टोन आसा। बट त्याच बरोबर ते फ्लायओव्हर्स पर्वरी फ्लायओव्हर्स ऑलमोस्ट आमचो सप्टेंबर म्हटल्यार पुराय जातलो। कुणबी विलेज सांग्यार आसा, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, तोय कंप्लीट जाता। अशें केंद्र सरकारचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट हे इनॉग्रेशनूय करपाचे आसा। गोंय सरकाराचे अशे वेगळे प्रोजेक्ट जे इनॉग्रेशन करपाचे आसतले, आनी इनॉग्रेशन आनी फावंडेशन स्टोन ह्याच्या निमित्तान सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर म्हयन्यांतल्या तांची डेट ठरून माननीय प्रधानमंत्रीजी हांगासर येतले। बट तेंच्यांनी ओवरऑल स्टेटीच्या डेव्हलपमेंटाच्या विशयांतले वेगवेगळे विशय थोडे वेरियस मिनिस्ट्री कडेन जे इंटरनल वेगवेगळे इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हेय तेंच्या कडेन हांवें डिस्कस केल्या। फॉर एग्जाम्पल द सँड एक्सट्रॅक्शनाक येवपी प्रॉब्लेम्स, CRZच्या रुल्सा खातीर गोंयांत सँडा खातीर बरोच प्रॉब्लेम येता। ऑल द वे द सँड इज एकदां सँड मलेशियांतल्यान येता, आमच्या हांगासर इतक्या मोठ्या प्रमाणात आसतना सुद्दां ती काडपाक मेळना आनी त्या खातीर तेंचे वेरियस इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हांव कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसलो। पूण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या लक्षांत हाडून दिलें की खंय तरी हेजी रिलॅक्सेशनची गरज आसा आनी त्या खातीर तांच्यांनी इंटरव्हीन करून तें रिलॅक्सेशन दिवचें, कारण आमी नॅविगेट रुटा खातीर आमी उलटान ती डिसेंट करता, परत न्हंय आपले सँड व्हरून आमी दर्यान घालता, कारण आमकां ती काडपाक मेळना। वीच इज इन नॉयज पोल्युशन 10 उपरांतचे म्युजीक बंद केल्ल्या कारणान हांगासली स्पेशली द वेडिंग्स हे आमी म्हणटा तशें फॉरेन कंट्रीज शिफ्ट जावपाक लागलेले आसा। वेगवेगळी वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणून वियतनाम आसतले, परत वेगवेगळ्या कंट्रीनी शिफ्ट करपाक लागले। बट तेय बी हांगासर ते आमकां थोडेसो नॉयज एक्टात कितें तरी चेंजीस टू एंटरटेनमेंट झोन, जाका लोकांकूय डिस्टर्ब जावचो ना
आणि हांगासरय बी लोक बीच सायडीक कोस्टल सायडीक बीचार लोकांक लग्न करपाक आवडटा हे रिलॅक्सेशनूय मेळपाची गरज आसा म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केली जेणे करून लोक दे कॅन कम दे कॅन एन्जॉय देयर मॅरेजीस थोडीशी म्हणजे आमी म्हणटा तशें इट इज अ पार्ट ऑफ द लोकल इकॉनॉमी बूस्ट फॉर द लोकल टुरिजम हाजेर भर दिवपाक जाय म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केली तांच्यांनी बी सिरियसली हो इशू आपल्या ऑफिसांतल्यान कन्सर्न मिनिस्ट्री कडेन फॉलोअप करपाक म्हाज्या तुजेर आपल्या पर्सनल वळेजरी खातीर आफोन हाडून तेंच्यांनी सांगलें की कंटिन्युअसली विशय फॉलोअप कर आनी हो विशय सुटावो जावपाक जाय कारण इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट एक खूब फ्रुटफूल डिस्कशन्स माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे बरोबर जाले आणि लॉंग रन परत एकदा म्हणजे स्टेटीचे ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर 12 वर्सां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुराय जाली ताज्याय बद्दल हांवें तांचें अभिनंदन केलें नो डावट वेस्ट बेंगाल आनी आमचे आसाम आनी पोंडिचेरी हे तर त्यांच्या लिडरशिपीच्या सकयल आमी फर्स्ट टायम वेस्ट बेंगाल जिखले ही आमच्या खातीर खरोखरूच एक व्हड गजाल आसा 100% PM इज टेंटेटिवली ही हॅज एग्रीड डेट जरी ठरोवंक ना आसत जाल्यार सप्टेंबर ऑक्टोबरात केन्ना तरी मदीं एकदा डेट ठरतली आनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे गोंयांत येतले होम मिनिस्टरांकूय मेळ्ळो आनी होम मिनिस्टराच्या बरोबर गोंयच्या एक एकंदर राजकीय परिस्थितीचेरूय चर्चा जाली गोंयांतल्या वेरियस डेव्हलपमेंटल इश्यूचेर तांच्या बरोबर चर्चा जाली सो डेफिनेटली तांच्या एडवायजाच्या सकयल म्हणजे गोंयांतले एक वेरियस राजकीय आनी सरकारांतले वेगवेगळे विशय हे सदोतीन आमी फुडें व्हरता शुक्रारा फातोडेर शिवोले रेंट कॅब धारीन मुखावयल्यान येवपी दुचाकी चलोवपी संकेत दाबोळकार या 32 वर्साच्या तरणाट्याचो जीव घेतलो जाल्यार आनी एक 12 वर्साचो भुरगो गंभीर जखमी आसा राज्यात यानादी थारकारीन भिरांकूळ अपघात केल्या आता सरकार हाचेर कसली खर पावलां उबारतले हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांणी बिरेस्तारा मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो दिलो राज्यपाल थरवाचंद गेहलोत हे सध्या मध्य प्रदेशात आशिल्ल्यान सिद्धरामय्या हांणी आपल्या पदाचो राजीनामो राज्यपालाच्या खासा सचिवाकडे दिलो मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार हे कर्नाटकाचे फुडले मुख्यमंत्री जावपाची शक्यताय आसा फुडलो मुख्यमंत्री म्हूण तांच्या नावाची चर्चा सुरू आसा फादर बॉलमेक्स परेरा हांचेर निमणे संस्कार जाले गोंयांतल्या पर्यावरण चळवळीक तांणी मोलादीक योगदान दिल्लें मंगळारा काळजाच्या आतकान तांकां मरण आयिल्लें ताच्या निमण्या संस्कारांत हजारांनी लोक हाजीर आशिल्ले तांकां निरोप दिवपाक तांची फामील सोयरे राजकीय फुडारी तशेंच बरे मागपी हजर आशिल्ले ह्या संवसाराक सोडून गेले म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान हो एक व्हडलो लॉस ते प्रिस्टूच न्ही पूण एक प्रोफेसर एक एनवायरमेंटलिस्ट एक युथाचो गायडींग फोर्स असो हो फादर बॉलमेक्स परेरा जाणें आपल्या जिवनान खुबशे लोकांक आपल्या सोबत जोडले गेल्ली 4-4.5 वर्सां म्हणजे तांचे लागींचे संबंध आशिल्ले आनी सदांच तो आमकां यूज टू गायड अस ऑन इश्यूज वीच वर इम्पॉर्टन्स फॉर द स्टेट ऑफ गोवा म्हाका याद जाता नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जेन्ना आयली
आनी जेन्ना इम्प्लिमेंटेशन करपाचो जेन्ना गोंय सरकारान जेन्ना पावल मारिल्लें तेन्ना तो सदांच कंटिन्युअसली ड्युरींग द असेंब्ली सेशन नोट्स टू कोऑर्डिनेट विथ अस की ह्या एमएलएन हो विशय घेवपाक जाय, हो पॉयंट मांडपाक जाय, हो जर जालें जाल्यार हे भुरग्यांक मुखार त्रास जातले. सो सदांच ताका ती युथा कडेन भुरग्यांक वयर काडपाचो कनेक्ट आशिल्लो. आज अख्ख्या गोंयांत आनीक खास करून केपेकारांक भरपूर दुखेस्त ही घटना जाली. आनीक जेन्ना आज फादर बॉलमॅक्स आमचे मदें ना, he was a beacon of hope not only to Kepe people but all Goa and even our country India, because he was fighting for the cause of Goa. लोकांक फादर बॉलमॅक्साच्या मरणान दुःख जाल्लें आसा त्या सगळ्या दुःखांक आमी सगळे खबर जाल्ली आसात. तेजें अंतीम दर्शन करपाक आमी आयज घरा आयज येवन खूब दूख जाता. एक बरो एक्टिविस्ट सो गोंयाक एक वेगळें मार्गदर्शन करतालो. एक कोडेकांत एक्टिविस्ट पयलो तो आमचो फादर. इट्स अ वेरी वेरी सॅड डे, वेरी डार्क डे फॉर एवरीवन इन गोवा, इरिस्पेक्टीव ऑफ द रिलीजन. जावं ते आमचे हिंदू भाव भयण, क्रिस्तांव भाव भयण आनी मुसलमान भाव भयण, आमी सगळीं दुखींत आयली. वी आर ऑल मोर्निंग एज गोवन्स. मोर एन चॅम्पियन फॉर एनवायरमेंट म्हाका दिसता सोंपलेलो आसा. आनी फॉर मी इट इज अ बीग लॉस स्पेशली फॉर द फिशींग कम्युनिटी ऑफ गोवा. कित्याक तेजो पळय मोग बरेवराणाक पळय आशिल्लो, म्हाका दिसता पयले फावटी हांव मेळ्ळो तेका ऑन इश्यू ऑफ रिवर नॅशनलायजेशन. बॉलमॅक्साच्या हेजेर जाता आनी आमी केपें हांगा येयल्ले आसा. फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हो एक वेटलँड इकॉलॉजिस्टचो PhD होल्डर आनी तेणें गोंया खातीर जे फार्मर्सांक लागून एनवायरमेंटाक लागून खुबसो आपणाचो बलिदान दिल्लो आसा, अवेरनस गोंयभरान केल्लें आसा. आयज ताका आमी भोवमान दिता ज्या तरेन तेणें सगळ्या गोंयभरान हें अवेरनस केलें. आनी तेजे सारकें फुडें गोंयकारांनी जे चिंतप आसा तें बरे पैकी चिंतप दवरचें. Basically, we started this overseas because father wanted to keep up the roots of agriculture everywhere, wherever, as Goans, everywhere, wherever we go, anywhere in the world. So that was the main purpose, and to revive the agriculture was his main motive. This message means all our feelings. We didn't expect what happened with Father Ballmax. But Father Ballmax was very dear to us, a very strong pillar. He was a fatherly figure for everybody, all the youth. And the sudden demise of Father Ballmax was very shocking. We could not express our grief. We could not show how to mourn about it. So as a message of love, we have written our grief in this message, and we ask Heavenly Father for his eternal rest. आमदार विरेश बोरकार हांणी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांक मेळपा खातीर ईमेल धाडला. बसका निश्चित करपाचे पयलीं एक दीस आदीं हे विशीं आपल्याक कळीत करचें अशी मागणी केल्ल्याचें आमदार विरेश बोरकारान सांगलें. तशेंच RGPच्या CEC व्हॉट्सॲपार विरेश बोरकाराचेर वायट उतरां उलयल्ले चॅट व्हायरल जाल्यार ताचेर विरेशान उलोवपाक न्हयकार दिलो. विरेश, आज तुवें पार्टीक तुजे मेल घातले आनी आपूण येतलो म्हटलं, तांकां मेळपाक वतलो म्हणलं. सो कितें एक्झॅक्टली तुवें मेल घातले? ना तेंच्यांनी म्हाका मेळपाक सांगिल्लें, सो लास्ट टायम हांव मेळपाक मेळूंक ना. सो आतां तांकां मेल धाडल्या की येता म्हणून. सो ते 1 डे प्रायर तेंच्यांनी टायम दिवं सांगता म्हणून. ओके. सो तुवें अशें आपूण अमक्या वेळार येतलो बीन अशें कितें म्हटलं? ना ना तशें कांय सांगना. तांकां सांगला तेंचो टायम कितें आसा त्या स्पेसिफीक टायम आसा त्या भशेन सांग म्हणून. ओके. डेडलायन बी कितें दिली तुवें? ना तशें कांय दिवना. ओके. सो तूं आतां फ्री आसा, तूं केन्नाय मेळोंक शकता तांकां? हय तेंका टायम धाडला. वॉट एवर फिजिबल टायम तेंच्यांनी सांगचे ओन्ली 1 डे प्रायर म्हणून सांगला तांकां. कित्याक
कितें म्हाका कितें काम बीन आसना जाल्यार पळोवचें पडटलें ताका. ओके. आणि ते चॅट्स लीक जाले तेजेर तुजें कितें म्हणणें आसा? ते हांव सद्याक तुमकां कांय सांगना. हांव एकदां तांकां मेळटा आफ्टर दॅट वॉटेवर इज देयर आमी उलोवया म्हणून. ओके. गोय बेळगाव राष्ट्रीय महामार्गार अनमोड घाटात कार आणि टेम्पो मदीं बुधवारा राती भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातात 2 जाणांक मरण आयले जाल्यार 3 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. ओव्हरटेक करतना कारीन टेम्पोक समोरासमोर धपको मारलो. हो धपको इतलो नेटान आसलो की दोनूय गाडयांचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाले. रामनगर पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आंध्र प्रदेश पासिंगाची कार गोंयच्यान कर्नाटकाच्या दिकेन वताली जाल्यार त्याच वेळार कोंबड्यांनी भरिल्लो टेम्पो रामनगरांतल्यान गोंयांत येतालो. मजगतीं अनमोड घाटांतल्या गवळेगाळी वाठारांत कार चलोवप्यान ओव्हरटेक करपाचो यत्न करतना मुखावेल्यान येवपी टेम्पोक नेटान धपको दिलो. ह्या भिरांकूळ अपघातात कारींतल्या 2 जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार कार चलोवपी आनी टेम्पोतले जोडपे जखमी जाला. तांकां बेगोबेग लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केले. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास रामनगर पुलीस करतात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नमाज आनी एकामेकाक परबी दीत गोंयांत बिरेस्तारा मुस्लीम भावांनी बकरी ईद व्हडा उमेदीन मनयले. बकरी ईद ही कुर्बानीची परब म्हूण वळखतात. ह्या सणा निमतान मुस्लीम भावां मदीं उमेदीचे ल्हार पातळ्ळा. सकाळच्यानच मशिदींनी गर्दी दिसून येताली. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या पारंपारीक मशिदींत नमाज जाली. नमाज कार्यावळीत जाणट्या नेणट्या सयत ल्हान भुरगीं लेगीत उमेदीन वांटेकार जाल्लीं. कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावंक जायना देखून मशिदी कडेन पोलीस दवरिल्ले. आज ईद का दिन बहुत खुशी का दिन है. आज़ाद जमा मस्जिद मुस्लिम कमेटी की जानिब से आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये खुशी का दिन है. हमारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुन्नत के जिंदा करने हम लोग चले हैं. तो उस सुन्नत में हमारे ईमान ने एक तहारत बताई है कि जहाँ की जो गवर्नमेंट है और हमारे ईमान में जो उस चीज़ की तहारत बताई है उस तहारत और उस ईमान के साथ उस कुर्बानी को मुकम्मल करें और न कि अपनी ज़ात से किसी को परेशानी और किसी को तकलीफ़ दें. अस्सलाम वालेकुम.
दोस्तों बुजुर्गों, आज ईद उल अज़हा का दिन है। आज तमाम हमारे मुल्क के वालों को ईद उल अज़हा मुबारकबाद देते हैं और हमारे तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके तरफ से भी तमाम लोगों को, तमाम देशवासियों को हम सब के तरफ से ईद मुबारक। और हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन व शांति हो और भाई। गोंयांत तिसऱ्या जिल्ह्याची मागणी परतून वाडत आसा। प्रस्तावित तिसऱ्या जिल्ह्याचे मुखेल कार्यालय कुडचडे आसचे अशी खर मागणी कुडचडकारांनी केल्या। भौगोलिक नदरेन मध्यवर्ती आशिल्ल्यान राज्याच्या दक्षिण आणि मध्य भागाक जोडपी कुडचडे हो सगळ्यात योग्य पर्याय आसा असो दावो थळाव्या लोकांनी केला। तशेंच कुडचडे हो एकूच केंद्रीय पर्याय अशें सांगून सरकारान बेगोबेग ह्या विशीं निर्णय घेवचो अशी मागणी केल्या। हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रिक्ट जो आसा कुशावती ताजे हेडक्वार्टर्स जावच्यामुळे आमी वारंवार सरकारा मार्फतच प्रयत्न केले। आमची जी टीम आसा मेळटा। हांव एक सांगूंक सोदता की हालींच तुमी पळयलें आसतलें जी म्युनिसिपालिटी जी आसा ताजे आमचे टर्म काबार जाल्ले आनी आमची पयलीं वार्ड आशिल्ली 15 आनी आतांच गॅजेट ऑफिशियल गॅजेट जे रिलीज जाला तातूंत आमचे वार्ड 17 केल्ले आसा। आनी ताच्यान एक पॉयंट दवरला की आतांचे जे वार्ड केल्या ते पॉप्युलेशना प्रमाणे केल्या, नॉट एज पर वोटर्स। सो हाजे वेळार कितें कुडचड्यावर जे पॉप्युलेशन एज कम्पेर्ड टू बाकीचे जे आसात हें चड जावन आसा। सो फर्स्ट आसतलें तुगे सिटी करप्शन सिटी पणजी, मागीर वास्को आसा, मडगांव आसा, म्हापसा, ताजे नंतर कुडचडे आसा। सो म्हाका दिसता हो मान हेडक्वार्टर्साचो हे सावथा भितर म्हाका दिसता हे व्हडले टावन जावन आसा कुडचड्याचो, ताका लागून हो मान म्हाका दिसता कुडचडे वचपाक जाय। कुडचडे म्हणल्यार एक जंक्शन आसा 3 तालुक्याचे, धारबांदोडा धर, सांगे धर, केपें धर, कितेंय असले सगळे लोक थंयच्यान हांगा कुडचडे येता। पयलीं साकून बाजार हांगसरलो सगळ्यान पयलीं साकून सगळ्या लोकांक खबर आसा। ताजे भायर इन्फ्रास्ट्रक्चर इतलो डेव्हलपमेंट जाला इतल्या वर्सांनी की म्हाका दिसना की कुडचड्या शिवाय आनी खंयचे लोकेशन आसतले जे ह्या 3rd डिस्ट्रिक्टाचे हेडक्वार्टर जावं शकता। गव्हर्नमेंटान एनालायज केल्ली आसा आनी ते आमच्याच फुडें आमच्याच फेवरान आनी ह्याच जाग्याक ते सिलेक्ट करतले अशें म्हाका खात्री आसा। ऑनरेबल सीएमाक आमी मेळोन आयिल्ले आसा। त्या टायमार आमची सगळे लोक कुडचड्याचे लोक आसले, सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे लोक आसले, प्लस आमचो आमदारय आसलो आनी हो विशय आमी मांडीत आसा। आनी परतून बी तेचे खातीर आमी जो पर्यंत हांगा येना आनी जो पर्यंत हो आमचो प्रश्न सारको हे जायना तो पर्यंत आमी आमचो जो विशय आसा तो रिक्वेस्ट आमी करीत रावतले। आतां जेन्ना टायम येयल्लो आहा की कुडचड्यार कितें दिवपाचो जाल्यार तो आमकां मेळपा जाय, हक्कान मेळपा जाय। प्रत्येकदां कितें आमी मागणी करूनच कितें आमी जशी फिजिबिलिटी आहा, जशी पार्किंग, जशी एरिया, जशी कुडचड्यार आहा तशी खंयच्याय हितून ना, केपें ना, खंयच्याय हितून ना, जाल्यार तो आमकां मेळपा, आमच्या हक्कान तो मेळपा जाय। आज आमकां 3rd डिस्ट्रिक्ट जाय म्हण ही मागणी कुडचडकारांक करपा पडटा। ही कुडचडकाराचें आमचें दुर्भाग्य, कारण सगळ्यांनी ज्या भशेन सांगलां जे आमी कुडचडकारांनी जे नाका ते वस्तू आमी घेतल्या त्या प्रमाणे जर तो पळयलें जाल्यार हे आमकां गिफ्ट म्हणून दिवपाक जाय आशिल्लें। कुडचडे हे ह्या कुशावती डिस्ट्रिक्टाचे हेडक्वार्टर जावचे हो एक सिंगल पॉयंट एजेंडा आसा आनी हातूंत भितर सगळे आमचे कुडचडेचे लोक आसा, म्हळ्यार टोटल एकच भावना आज सगळे एका प्लॅटफॉर्माचेर आयिल्ले आसा। पणजे सेंट्रल लायब्ररी फाटल्यान आशिल्लो मॅनग्रोव बोर्डवॉक काडून उडोवपाचो आसा। ह्या प्रस्तावाक वास्तुशास्त्रज्ञ जेरार्ड दा कुन्ना हांणी विरोध केला। स्मार्ट सिटी मिशना अंतर्गत उबारिल्लो ह्या बोर्डवॉकाक शैक्षणिक आनी पर्यावरणीय म्हत्वाचें आशिल्ल्याचें तांणी म्हणलें। बोर्डवॉकाची दुरुस्ती आनी देखरेख स्वताच्या खर्चान करपाची तयारी तांणी दाखयली। फाटले कांय दीस पयलीं ह्या मॅनग्रोव बोर्डवॉकाक उजो लागिल्ल्यान थंय वचप धोक्याचें जाल्लें आनी ताचो कांय उपेग नाशिल्ल्याचें कारण दीत महापालिकेन तो काडपाचो निर्णय घेतलो। It has reached a point where after the fire happened that CCP says they want to abandon it. Now the problem with CCP is they don't know the value of this because the mayor and all have not seen it before. They only know it now. Correct. When all this vandalism has happened. Yeah. So I went to the mayor and I told him that I will repair this place for you. And I will run the place to show you how successful it can be run. So you have volunteered yourself to spending the money, maintaining it,
to looking after it. Yeah. It requires, Yeah, you know. yeah. So because it's my baby. You're right, you're right. You know, so if I don't see, if I just repair it, who will look after it? So exactly. Yeah. So what happens is, so I have suggested, Mayor has been very kind and he said supportive. I will basically be putting security here. Nice. 24-hour security. Nice, nice. I will put CCTV here. Yes. Okay. Then I will put here some toilets are needed badly. The closest toilet correct. is 200 meters, 300 Nice, meters. nice, away. nice. And, Okay. and then you also have to charge. I have to charge a ticket. So we will see to it that we generate a public awareness saying that this has to be charged. This is one of the attractions Yeah, of otherwise Panjim. I cannot do it. Nobody will Yeah, yeah. totally support you. Yeah, yeah. Media should support you. Yeah. See to it that this is maintained, Yeah. charged also. Yeah, yeah. And you see what happens is the project, see, this is a wooden structure which is now going to be 9-10 years old. And it needs a lot of maintenance. Yes. There's nothing you So can you do have to about do it all over again. Yeah. No, I'm not going to do all over again. I will, but I will repair it. Okay. Okay. And then every year there will be some damage I will have to repair. No, I will That's have to true. carry on That's true. doing it. So I have to earn enough money to do it. That's So true. what I will do is I will See, this is not only the aesthetic kind of value. Yeah. People will not throw the garbage here. Yeah, yeah. The mangroves will be properly maintained. Yeah, yeah. This all comes with this package, you know. Yeah, with the With this, package. yeah. So this is what my dream is. हडफडेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन या आस्थापनाचेर ईडीन परतून कारवाय केल्या. बेकायदेशीर कामकाजा संबंधी तपासणे प्रमाण मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदो 2002 अंतर्गत 11.1 कोटी रुपयांची स्थिर मालमत्ता ईडीच्या पणजे झोनल कार्यालयान तात्पुरती जप्त केल्याची माहिती मुखार आयल्या. आवाज गोयचो बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कावेलोसीम पंचायतीचो सरपंच डिक्सन वाज हांकां 50व्या जन्मदिसा निमतान हुनूनीत परबी. तांकां बरी भलायकी आनी यश आवडेता. फ्रेंड्स फ्रॉम सेलिब्रिटी क्रुजीस हांणी परबी भेटयला. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा